भाग्यवंत पावलून कॉलेजकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोचणेचो मालगडो. ताचेच वरवीं सर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. सिंहासनार बसपी, राज चलोवपी अधिपती वो अधिकारी आसा ते सगळे ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगळे रचचे आदीं तो आसा आनी तोच सगळे एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोम देखून सोगटान पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगडो कसो तो पुनर्जीवन जालो, कारण ताचे सवें सगली सोपुर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचेच उद्देशी ताणें खुर्सार विकरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रोचनांक आपणा लागीं संधान करून एकवटून हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात. सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येयात ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. तो गवळी, आमी ताच्यो शेळ्यो, मोय पासान चोरोवन सांबाळटल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. ताचे दारवोटे काडून येयात, ताचे मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिन वासूंक येयात जायात, सगळीं बाराबोर गायात नोमान. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासना करतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिळगेचे पिळगेत तो विस्वाशी. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. Sorvesporak, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड, म्हणटा सोमी. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जेजूक म्हणलें, जोआंचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे भोवन उपवास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन खुशाल आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, नवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावं येत? नवऱ्याक ताचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले,
मागीर ते दीस येतूच ते उपवास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरण्या वस्त्रांक कोपो मारूंक नव्या वस्त्रांचो कुडको पिंजून काडिना. तशेंच केल्यार नवें वस्त्र पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलोलो कुडको पोरण्या वस्त्रांक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पर्यांत धाब्यांनी भरिना भरलो जाल्यार नवो सोरो धाबे फोडून उडयतलो आनी सोरो ओतून वेतलो आनी धाब्यांचो इबार जातलो. पूण नवो सोरो नव्या धाब्यांनी भरूंक जाय आनी पोन्नो सोरो पिवन आयलेले कोणाकूच नवो सोरो रोकडोच बरो लागना. पोरनो सोरो ओदीक बरो अशें ती म्हणटात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, पोन्नो सोरो ओदीक बरो, नियाळाक आदार. आयज जेजू आमचें जिवीत हे पोन्न्या सोऱ्याक सोर करता. फकत शोकेशींत पळोवंक बरें दिसता, पूण सगलो भायलो देखावो. इश्ट पोन्न्या सोऱ्याक वेंग मारून रावलो. हांव आनी तूं कोणाक वेंग मारून आसां काय? मदर तेरेजान आपलें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक भेटयलें. तेंच परी आमी शिक्षक आमकां बरें शिकोवप दिवंक आनी आमचो फुडार गिरेस्त करूंक वावुरतात. आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक कसली शिकवण दिता काय? तर आयज आमचो ठराव जावन दी, पोन्नें जिवीत सोडून दुसऱ्यांक देख दिवपी जिवीत जिवंक वावुरया.